Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. तमनार प्रकल्पाच्या प्रकरणात पर्यावरणाखातीर मोठी थाकाय दिवपी निर्णय. सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकालाक लागून या वाठारांतली हजारांनी झाडां वाचतली. आम्ही जे झूज मारलेले अगेन्स्ट द 3 linear projects, the double tracking of railways, the expansion of national highways, the 400 kV transmission line, हांचेर सुप्रीम कोर्टान एक 3-member CEC अपॉइंट केल्ली, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी. ती लास्ट January 2021 हांगा गोंया आयिल्ली. They met all the stakeholders, different organizations, affected parties, आणि तांणी आपणाचो रिपोर्ट मांडलो आणि सुप्रीम कोर्टान सबमिट केलो. आयज आमकां न्यूज मेवला की सुप्रीम कोर्टान तो रिपोर्ट एक्सेप्ट केला. गोवा फाउंडेशनान सांगोड वाठारात सुमार 3,000 झाडां मारून कोर्टाची अवमानना केल्या म्हूण याचिका घातिल्ली. 440 kV लायनी खातीर वेगळे अलायनमेंट लायन नाका, 220 kV लायनी बरोबर समांतर नवी लायन घालची म्हूण कोर्टाचो आदेश. आय वूड लायक टू थँक गोवा फाउंडेशन कित्याक ताणें ही केस मांडली सुप्रीम कोर्टान. आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक गोंयचो एकवट, गोंयचो आवाज, सेव मोले फ्रंट, गोंयान कोळसो नाका, चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब, all the youth, all the people in Goa, across India, across the globe, they came in support. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.